कन्झर्वेशनसाठी ही आयडिया आम्ही आज सजेस्ट केलेली आहे। याच्यामध्ये जी फिमेल क्रॅब आहे, जी बेरीड फिमेल आपण म्हणतो, तिला एग्स जे अटॅच असतात, तर ती कन्झर्व करण्यासाठी जे फिशरमन आहेत त्यांच्यासाठी ही स्कीम आहे ॲक्च्युली। आणि जर तुम्ही ती पकडली आणि जर ती सोडली तर गोवा गव्हर्नमेंट सेम सर हॅज ॲग्री टू गिव्ह सम इन्सेंटिव्ह। त्याने बेरीड फिमेलचं कन्झर्वेशन होईल आणि जी स्टॉक एन्हान्समेंट आणि जी बेसिक सीड रिक्रुटमेंट टू द नॅचरल मँग्रोव्ह एरिया ती प्रमोट होईल आणि गोवा स्टेट विल बिकम द सेल्फ रिलायंट इन द क्रॅब कल्चर एरिया। नमस्कार। आम्ही स्वयंपूर्ण गोंय हे प्रमोट करता असताना आयच्या ICARतल्या सायंटिस्टाकडे डिस्कशन्स केल्या उपरांत काही गजाली त्यांनी माझ्या लक्षात हाडून दिल्यो। गोंयकाराक कुल्ली खावपाक खूब आवडटा आणि तितूंतल्या तितून द मड क्रॅब ही खूब मोठ्या टेस्टीन खाता आणि तातूंतल्या तितून आयच्या पावसाळ्याच्या ह्या सिजनात आमी म्हणटा तशें फाटल्यान रेड कलर आशिल्ली क्रॅब कुल्ली ही बेरीड क्रॅब अशें तिका म्हणटा, म्हणजे ती फिमेल क्रॅब आसा। ती जवळपास एक कुल्ली 10 लाखाच्या पेक्षा चड तांतयां दिता आणि तातूंतल्यान कमीत कमी 2% तरी वाचता आणि आनीक कुल्ल्यो जाता। हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता, इनिशियल स्टेजीचेर वयर दिसता त्या प्रमाणे रेड कलर फाटल्यान पोटार आशिल्ली कुल्ली ही कोणीच खावची न्ही। ती जर मेळ्ळी जाल्यार परत आसा तशी त्याच उदकांत सोडून दिवची आणि जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणात कुल्ल्यो ह्यो आनीक त्या भागात आनीक मोठ्या प्रमाणात जातल्यो। म्हणून हांव गोंयकारांक आव्हान करता की स्वयंपूर्ण जर जातले आसत जाल्यार ह्या पद्दतीची कुल्ली सोडप गरजेची आसा। पॉलिसी डिसायड आमी एकंदर आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट करतले, बट ताज्याय पयलीं सुद्दां ह्या कन्सेप्टाक हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता, कारण आमी गोंयकार तशे नुस्तें खावपी हौशी म्हणून हांव सांगता की ह्या पद्दतीची कुल्ली खावं नाकात, परत एकदां उदकांत सोडात। आनीक कुल्ल्यो खूब मोठ्या प्रमाणात जावच्यो हीच संकल्पना आसा, आमकांच त्यो मेळटल्यो हे सांगता आसतना हांव सगळ्या जाणांक परत एकदां गोंय स्वयंपूर्ण कोरया हें सांगता 2 उतरां सोंपयता।